लग्न जाले उपरांत बायलेचो एकुलतो एक आदार आसता तो म्हळ्यार तिचो घोव। मात हो सुखदिणो संवसार सुरू आसतनाच तिच्या जगपाचो आदारूच तिका तरणाटे पिरायेचेरूच अचकीत सोडून गेल्यार। पदराक भुरगीं आनी येदी व्हडली जीण, केदें व्हडलें संकट ते बायलेचेर कोसळटा आसतलें न्हय। आनी अशा कठीण समयार ते बायलेक कोणी मदतीचो हात दिवपाक सोदल्यार, आनी हो हात आनी कोणाचोच न्हय तर सरकाराचोच आसल्यार। हय, गोंय सरकारान अशे तरेचो आदार दिवपाक नवी येवजण जाहीर केल्या। पळोवया सविस्तर म्हायती। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। अर्थीक नदरेन दुर्बळ आशिल्ल्या लोकांक मदत करपा खातीर सरकार विविध येवजण्यो राबयता। सरकारान राबयल्ल्या ह्या येवजण्यांचो लावूय सध्या जायते लोक घेतात। अशें आसतनाच बुधवारा 2 तारखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घोव नाशिल्ल्या बायलांक अर्थीक आदार जावचो म्हूण विधवा पेन्शन येवजणेचो घोशणा केल्या। दयानंद सामाजीक आनी गृह आदार मेळून विधवा बायलांक आतां म्हयन्याक 4,000 रुपयांची पेन्शन मेळटली। मात हे खातीर तिच्या पुताची पिराय 21 वर्सां परस उणी आसप गरजेचें, अशी घोशणा मुख्यमंत्र्यांनी केली। जायत्यो बायलो गृह आदार येवजणेचो लाव घेतात। घोवाक मरण आयले उपरांत गृह आदार येवजणेचो लाव सोडून विधवां खातीर आशिल्ल्या पेन्शनाचो तांकां लाव मेळटा। हाका लागून तांकां पयलीं गृह आदार येवजणेचो लाव बंद करपा खातीर सोपस्कार करचे पडटाले। मात हे नवे येवजणेंत विधवांक म्हयन्याक 4,000 रुपयांची अर्थीक मदत मेळटली। गृह आदार येवजणेचो लाव बंद करपाक तांकां बायलां आनी बाल कल्याण खात्यांत अर्जूय करचो पडचो ना। भुरग्यांचो जल्म दाखलो तशेंच हेर प्रमाणपत्र अर्जा सयत समाज कल्याण खात्याक सादर करची पडटली। उपरांत अर्थीक मदत मेळपाक सुरवात जातली। सध्या विधवां खातीर म्हयन्याक 2,500 रुपयांची मदत मेळटा आनी 2,049 विधवा ताचो लाव घेतात। राज्यांत 36,000 विधवा आसात। चलो 21 वर्साचो जाय मेरेन हे येवजणेचो लाव तांकां घेवपाक मेळटलो। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।